हालींच संजीवनीचो विशय तुमच्या मुखार हाडलो की साखर कारखानो बंद पडटा काय चालू उरता हाजेर सगळे शेतकार लक्ष दवरून आसा. एक मनीस आसा जे ह्या विशयाचेर पयलीं पासून अभ्यास करता, जे ह्या विशयाच्या पॉलिसी मेकिंगानूय ते आशिल्ले, ते म्हणजे नरेंद्र सावयकर, आदले खासदार, भाजपाचे फुडारी आनी फेलिसिटेशन कमिटीचे ते अध्यक्ष आसात सध्या. तांकां मेळपा खातीर तांच्या घरा कडेन आयिल्ले आसा. देव बरें करूं सर. संजीवनीचे तुमी पळयले आसतले, हर्षद प्रभुदेसायानी कितें कितें सांगलें तें. फर्स्ट क्वेश्चन, ते म्हणटा हाजे पयलीं आयिल्लो विशय की तुमी कमिटीचेर कितें करता. ते म्हणटा की यू आर नॉट इवन एन एक्टीव फार्मर, तुमी आसूं जायना म्हणून. कशें आसा की आमी आमचे स्वताचो परंपरागत आमच्या उसाचो वेवसाय खरें म्हणजे पयलीं पासून आसा. आनीक सादारणपणान म्हाका याद जाता 1900 शुगर फॅक्टरी चालू जाली तेन्नाच्यान आमचो ऊस जो आसा तो ऊस आमी पिकयताले. आनीक तो ऊस पिकयता आमी म्हणजे म्हजो बाबा स्वता आशिल्लो. म्हजो बाबा थंय शुगर फॅक्टरीन एग्रीकल्चर ऑफिसर म्हणूनय ताणें काम केलां. सो हांव स्वता थंय 5-6 वर्सां आमी रावल्यात थंय. सो एक एटॅचमेंट शुगर फॅक्टरीच्या सगळ्या डेव्हलपमेंटा भितर खूब पयलींच्यान आमचो आसा. आनीक ताका लागून तो सगळो एकूण आमचो जो प्रोसेस आसा शुगर फॅक्टरीच्या डेव्हलपमेंटा भितर आसत म्हणजे लागच्यान आमी अनुभवल्लो आसा. आनी दुसरें म्हणजे ऊस उत्पादन म्हणून सुद्दां उसाचो प्रत्यक्ष तेजें उत्पन्न तयार करप, तो शुगर फॅक्टरीक घालप, हे सगळ्या प्रोसेसान आमी पयलींच्यान फार्मर म्हणून सुद्दां आसा. आनीक म्हणून खरें म्हणजे सरकारान जेन्ना काय 2 वर्सां पयलीं जेन्ना विचार केलो आनी तांणी म्हाका म्हटलें की बाबा अशा पद्दतीची एक शुगर फॅक्टरीच्या फुडलो एकूण हेचे वाटचाली खातीरचे कितें करपाक शकता, हेज्या संदर्भान एक कमिटी करपाक सोदता. तेजी एक फॅसिलिटेशन कमिटी जी केली ताचो एक अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी तुवें घेवची अशें म्हणून. आनी बरोबर कांय कमिटी मेंबर्सांची नांवां डिक्लेअर केली आनी अशा पद्दतीन खरें म्हणजे तेजो चॅरमॅन म्हणून जबाबदारी म्हजे कडेन आयली. तुमकां दिसना सर सरकारान एक भांगराची तांती दिवपी कोमी आसा पळय ती मारिल्ल्या भशेन, कारण शुगर फॅक्टरीक लागून थंयचो एक इकॉनॉमी इस्टॅब्लीश जाल्ली, लोकांच्या हातान पयशे पडटाले, शेतकऱ्यांक थोडे पयशे मेळटाले आनी एम्प्लॉयमेंटूय आशिल्लें. आतां ती फॅक्टरीज काबार आनी सगळेच काबार जातले. न्ही, म्हाका एक कितें दिसता की शुगर फॅक्टरीची जी एकूण आमी जर पळयत न्ही, उसाचें उत्पन्न जें आसा पळय, उसाचें उत्पन्न कॅश क्रॉप तो म्हणजे ह्या वर्सा रोयल्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा तुका तेजें उत्पन्न पयशे हातीन तुज्या येता. आनी स्वाभावीकपणान शुगर फॅक्टरी जेन्ना सुरू जाली पळय तेन्नाच्यान खंयचो वाठाराक तर चड फायदो जालो आसत जाल्यार सावड्डे, सांगे, केपें, कांय प्रमाणान काणकोणचो कांय भाग जो आसा तो, आनी हेवटेन पेडणे आनी हो वाठार म्हणजे तो सगळ्या एरियाक ताजो सगळ्याचो शुगर फॅक्टरीच्या मोठ्या प्रमाणाचेर तसो फायदो जालो. शुगर फॅक्टरी तशी गोंयचे आमची जे माती आसा पळय ही गोंयची माती तशी एकूण उसाच्या उत्पादना खातीर खूब पोशक आसा अशें ना. पूण तरी सुद्दां एक प्रयोग त्या टायमार जो सुरू जालो शुगर फॅक्टरी स्थापन करून एक शेतकऱ्यांक आदार करचो म्हणून, आनी तातूंतल्यान शेतकऱ्यांनी ऊस रावपाक सुरवात केली. ताजो फायदोय शेतकऱ्यांक जाल्लो आमी पळयतात. एकूण 4 सगळ्या ह्या फॅक्टरीच्या वाटचाली भितर 4 फावटीच शुगर फॅक्टरी तशी प्रॉफिटान आयिल्ली आसा. तो सरकाराच्या आदारानूच सपोर्टानूच शुगर फॅक्टरी आतां पर्यंत चल्ल्या. आनीक म्हणून म्हाका याद जाता की सादारणपणे 90-91 बीन सादारणपणान शुगर फॅक्टरीचें सामकी एकदम खूब बरें उत्पन्नय जालें, खूब बऱ्या उत्पादनूय जालें, अशा पद्दतीची शुगर फॅक्टरीची परिस्थिती आशिल्ली. पूण करता करता मागीर कांय ना कांय कारणाक लागून खरें म्हणजे उत्पादनूय कमी जायत गेलें. मागीर तेजो परिणाम शुगर फॅक्टरीच्या कामाचेर जालो. ऊस भायल्यान हाडचो पडटालो, पयलींच्यानूय हाडचाले मागीरूय हाडटाले, अशा पद्दतीन तें खरें म्हणजे जालें. पयशे घालचे पडटा म्हणून कदाचित आसतलें की आतां एक कशें फुडें चलोवपाचें असो एक विचार सरकाराच्या मनान येवप स्वाभावीक आसा. मागीर प्रत्येक वर्सा आमकां पयशे घालचे पडटा अशें म्हणून. आनी म्हणून ताका लागून आमी जो दुसरो पर्याय ताका एक सुचयलो की इथेनॉलाच्या संदर्भांतलो एखादो प्रोडक्शन थंय जावपाक शकता काय कितें. कारण एकदां अश्युरन्स मेळ्ळें जाल्यार शेतकरी तेज्या खातीर काम करपाक शकतलो. सो तें अश्युरन्स कितें आसा ताका जाल्यार तें इथेनॉलाचें उत्पादन तयार जावपाक शकता. आनी आयज सेंट्रल गव्हर्मेंटान सुद्दां इथेनॉला खातीरचो एक सपोर्ट स्कीम ताणें डिक्लेअर केल्ली आसा. त्या स्किमी भितरूय आमी तेन्ना एप्लिकेशन घातलें शुगर फॅक्टरीन, तें मान्य जाल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमी भितर. मागीर मान्य म्हणजे कितें ताका सपोर्ट जो आसा तो कसो जाल्यार तें जो तेजो हें आसा म्हणजे ताचो इंट्रस्ट पार्ट जो कंपोनंट जो आसा ताका ते इंट्रस्ट कंपोनंटाक सबवेन्शन म्हणजे ते 6% पर्यंत सरकार बेर करतले अशा पद्दतीचें. बाकी लोन घेवनूच खरें म्हणजे तें चलोवपाचें अशा पद्दतीन.
पूण ते म्हाका दिसता की ह्या संदर्भांतलो आमी एक अहवाल तयार करून आमी सरकाराक ऑलरेडी दिल्लो आसा. सो म्हाका दिसता की हांव मारलो तुमी म्हणटा पळय न्ही, मारली किंवा कोमी मारली अशें म्हणना हांव ताका. हांव अशें म्हणटा की त्या टायमार एक सरकाराक दिसलें आसतलें की तशा पद्दतीचो एक निर्णय जाला आसतलो. पूण म्हणून कितें विशय फूल स्टॉप ना. अजून विशय त्या पद्दतीन फुडें गेल्लो आसा. सरकारूय आपल्या परीन प्रयत्न करता. निश्चितपणान कितें तरी सोल्युशन येतलें. तुम्ही एक ऑप्शन दिलें की शेतकऱ्यांक ते फायदेशीरूच ठरले. खुबशे जाणांक पयशे मेळ्ळे की ऊसाचे पयशे आमी तुमकां दिता, ऊस जाय जाल्यार तुमी कोणाकूय विका म्हणून, वीच इज एक्चुअली नॉट अ वायज ऑप्शन एज फार एज इकॉनॉमी इज कन्सर्न. ते ऑप्शन सद्या सोंपा आयलां, 5 वर्सां सोंपतलीं. ताजे उपरांत कितें जावपाचें? न्ही, म्हणून आयज कशें आसा की तेजे उपरांत म्हणजे आयज शेतकऱ्यांक एक जो तातूंतलो दुसरो उपाय जो आसा, उपाय म्हणजे कसो की आयज इथेनॉल प्रोडक्शना खातीर सुद्दां देशभरा भितर मोठ्या प्रमाणाचेर मागणी आसा. सो तेचोय विचार करचो. आतां म्हज्या म्हायती प्रमाण तेजे खातीर सादारण जो आमी प्रोजेक्ट तयार केल्लो आसा तो 80 ते 100 कोटी रुपया ताका खर्च येतलो. आतां तेजे खातीरच्या आयच्या घडयेक उत्पादन जितलें जाता गोंयांत, तें उत्पादनाच्या आदाराचेर एखादो प्लांट चलूं शकता अशें ना. सो तातूंतय वेगवेगळे हें आसात. म्हणजे ते बाबा कमी करपाचें, म्हणजे बेजिकली प्रोडक्शनूच ते थोडें कमी करपाचें काय कितें, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे हें आसूं शकता. दोग जाणांनी ऑलरेडी त्या टेंडरा भितर दोग जाणांनी पार्टिसिपेटूय जाले. पूण तेंचे जे कंडिशन्स जी आशिल्ली सरकाराची त्या हातूंत ते मॅच जायनाशिल्ले. म्हणून पयर सुद्दां आमी बातमी वाचली की त्या संदर्भांत सरकारान परत एकदां फ्लोट करता म्हणून सांगलां. सो म्हाका दिसता की निश्चितपणान हातूंतल्यान एक वाट येतली आनी ताचो उपयोग जो आसा. कारण कितें आसता की जे शेतकरी आसा त्या शेतकऱ्यांक तातूंतल्यान एक सस्टेन्ड अशा पद्दतीचें प्रोडक्शन युनीट उबें आसा. हें जो पर्यंत विश्वास येना तो पर्यंत हें जायना. सो तें निश्चितपणान जातलें अशें म्हाका दिसता. केन्ना जातलें होच प्रश्न आसा तांचो. हय, प्रश्न कसो आसा की जशें हांवें सांगलें की 2021 जेन्ना आमी हो सगळो हें दिलो, प्रपोजल दिलो, तेजे उपरांत सायमल्टेनियसली सरकाराची स्कीम आयली शेतकऱ्यां खातीरची. आनीक सगळो प्रोसेस जावन म्हणजे तेजे खातीरची जी कंपनी आशिल्ली ती कंपनी DSTA म्हणजे डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशन म्हणून पुण्याक एक बरी ओल्ड कंपनी हें आसा, ऑर्गनायझेशन आसा. त्यांनी आमकां त्या हातूंत मदत केली. म्हणजे त्यांनी ते सगळं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करपा खातीर म्हणून त्यांनी स्टडी केली युनिटाची सगळ्या. आनी तेजे उपरांत त्यांनी तो दिलो. दिल्या उपरांत PPP बोर्डाचेर करपा खातीरचो सरकाराचो प्रोसिजर जो ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन ताका जाय त्या पद्दतीन तो जालो. त्यांनी एडवर्टायजूय केली. सो दोग जाण तेजे खातीर आयिल्ले. सो ते आतां शॉर्टलिस्ट सरकाराच्या हेज्या प्रमाण ते वचना. सो परत काडचे पडटले. सो आतां हो प्रोसेस निश्चितपणान जावचोच पडटलो. सो तो जाल्या उपरांत हातूंतल्यान एक कितें तरी मार्ग येतलो अशें म्हाका दिसता. प्रश्न तोच आसा, तो उत्तर मेळुना की केन्ना जातलें. न्ही, केन्ना जातलें म्हणजे आतां सपोज जर कोणी एखादो शॉर्टलिस्ट जालो, एखादो सपोज टेंडर दिलें आनी ताका दिल्या उपरांत ताका जर सांगलें की अमक्या टायमा भितर जावपाक जाय. आतां हेंच जावना न्ही अजून पर्यंत कोणाक. सो ते इमिडिएट तरी जावचें ना. जावपाक जाय न्ही, बेगिनात बेगीन जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ही स्कीम सोंपच्या पयलीं जातलें. म्हाका दिसता जावंक शकता. अश्युरन्स कम्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट. तुमी गव्हर्मेंटाचे पार्ट आसा इन अ वे. पार्ट म्हणजे कशें आसा, जी कमिटी अपॉयंट केल्या त्या कमिटीचो चेअरमॅन म्हणून हांव काम करता. आनी ते कमिटीचें काम कितें आसा बेजिकली की एकूण ह्या हातूंत जितली मदत आमी करपाक शकता ती केल्या. सो आमी एका एक जो पर्याय सुचयल्लो आसा तो पर्याय ऑलरेडी सरकाराच्या मुखार दिल्लो आसा आनी तेज्या संदर्भांतलें काम जें चालू आसा. सो म्हाका दिसता की निश्चितपणान हातूंत कितें तरी मार्ग येतलो. कारण तांचे भंय आसा तो एड्रेस करा की शेतकरी म्हणटा की आतां आमकां मेळप बंद जातलें, मागीर आमी कितें करूं, ऊस लावप बंद जातलें आनी मागीर परत तें लावप प्रॉब्लेम जातलो. न्ही, म्हणून हातूंत जेन्ना कशें आसा की हो शेवटी हातूंत बिझनेस पॉयंटाचो बिझनेसूय आसा न्ही हातूंत. हें अशें ना की 1+1 2 किंवा 2+2 4 अशें सोल्युशन स्ट्रेट फॉर्म येना न्ही ताका. सो इन्व्हेस्टरूय येवपाक जाय. इन्व्हेस्टर आयले उपरांत ताणें त्या सरकाराच्या कंडिशना भितर तो बसपाक जाय. तेका कामाचें हें टेंडरींग जावपाक जाय. तें जाल्या उपरांत ताणें तें काम करपाक जाय. सो हें जावपाक हो जो आसा न्ही, हो प्रोसेस जो आसा एकदां करून पळयलो तातूंत तो जावना सक्सेसफूल. सो आतां परत जो आसा परत ऑलरेडी सरकारान तरी तयारी केल्या थोडी कंडिशन्स मॉडिफाय करून जी आमच्या गरजे प्रमाण फिट जावं शकता, जी आतां लक्षांत आयल्यात कांय गजाली जर हें आसा तातूंतल्यान जातलें. सो एथेनॉलचो प्लांट येतलो हें फायनल थंय आमी ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी सरकारान त्या संदर्भांतली पावलां जी आसा ती मारलेलीं आसा. कोण तरी खंय एक शुगर फॅक्टरीवालो आयलो, ताणें सांगला आय वील टेक दीस ओवर वीथ ऑल द लायबिलिटीज आनी आपूण सरकाराक पयशे दिता. आनी फार्मर्स CMाक मेळ्ळे खंय CMान सांगिल्लें आपूण एका म्हयन्या भितर करता. ही 3 म्हयन्या पयलींची गजाल, आजुनूय जावना. न्ही, म्हाका दिसता की तेजे उपरांत एक म्हणजे हांवें परत हांव तेंच रिपीट करता की तेजे उपरांत मेळ्ळ्या उपरांत म्हणजे आतां पर्यंत खूब जाण येवन मेळून गेल्यात, सांगून गेल्यात करता बीन अशें म्हणून. सो आतां तेंचो
तो जो कोण आयिल्लो पळय तो त्या टेंडर प्रोसेसान नाशिल्लो, कळ्ळें न्ही तुका. तो एथेनॉल न्ही, तो टेक ओवर करपाक तेजी कॉन्सेप्टूच सेपरेट आशिल्लो, दॅट आय वील टेक ओवर दी फॅक्टरी एंड प्रोड्यूस शुगर. पूण तें मागीर तो एक वेगळोच हें जालो न्ही टोटली. हें तुजें वेगळेंच जालें न्ही. हय, आमी जेन्ना दिलें पळय न्ही ते इथेनॉलाचो पर्याय दिल्लो आसा. तो एक वेगळो तो एक पर्याय आनी दुसऱ्यान जर आनी कितें दिल्लो आसत जाल्यार तो शेवटी निर्णय सरकारान करपाक जाय न्ही तेच्या संदर्भात. तुमी पुश करूं ना, तुमी इंट्रस्ट दिवं ना. ना तेजें कशें आसा की तो जो कोण येवन मेळ्ळो ते हें केलो आमी फॉलोअप तेजो करीत आसात, कळ्ळें. सो फॉलोअप करता निश्चितपणान म्हाका दिसता तातूंत वाट येतली. सो जातलें कितें, एथेनॉल काय शुगर फॅक्टरी परत सुरू जातली, शुगर हें जातली, प्रोडक्शन जातलें. नाही नको, हें तूं जें सांगता पळय न्ही हें कितें आमच्या हातून ना. म्हणजे ते वेगवेगळे तूं जें म्हणटा पळय कोण तरी येतलो टेक ओवर करतलो आनी हें करतलो. आयलो खंय ऑलरेडी, ह्या आमी इंटरव्यूंतल्यानूच कळ्ळें आमकां म्हणून सांगलें. ना सांगता हांव तुका, हें जेन्ना आयलो आनी ताणें जर सपोज प्रपोजल दिल्लो आसा जाल्यार तो एक्सेप्ट करप किंवा रिजेक्ट करप हें सरकाराच्या हातीन आसा न्ही. सो सरकारान तेच्या संदर्भात ते निश्चितपणान निर्णय कितें तो सरकार करतलोच. आनी आमी सो फार एज आमी हें जें आसा आमी इथेनॉलाच्या संदर्भातलो आमचो प्रोजेक्ट हें जो आसा रिपोर्ट जो आसा प्रोजेक्ट जो आसा तो करचो हेच्या खातीरूय प्रयत्न आसा. एक प्रयत्न हो सगळ्यांचो मिळून प्रयत्न हो आसा की ती चालू जावची म्हणून, खंयच्याय परिस्थितीन चालू जावचें अशें प्रयत्न आसा. दुसरी गजाल म्हणजे 2 तारखेक ते म्हणटा एजिटेशन करतले, दुसरे वटेन तुमी म्हणटा आपूण फार्मर म्हणून. तुमी एजिटेशनान भागीदार आसतले काय दुसऱ्या वटेन आसतले? ना कशें आसा की तूं जर म्हाका विचारशी की तूं त्या एजिटेशनाक बसतलो काय तूं हें करतलो काय म्हणून, हांव स्पश्टपणान सांगता की जी एक कमिटी आसा त्या कमिटीचो एक अध्यक्ष म्हणून म्हजी एक जबाबदारी आसा न्ही की शेवटी अपॉयंट केल्ली सरकारान आसा आनी तेज्या खातीरचे प्रयत्न जे आसा ते निश्चितपणान चालू आसात. सो शेतकऱ्यां बद्दलची सहानुभूती, शेतकऱ्यां बद्दलची तळमळ आनी एक शेतकरी म्हणून तेजे बद्दल हें जावचें अशें दिसप हें बरोबर आसा, कळ्ळें न्ही तुका. शेवटी ते जावपा खातीरचे प्रत्येक जाण आपल्या पद्दतीन प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता की तो प्रयत्न निश्चितपणान सरकारा कडेन उलोवन हें करूनच जावपाक जाय. आनीक आंदोलन हें एक मार्ग आसता, पूण आंदोलनांतल्यान सगळेच प्रश्न सुट्टा अशें ना. तेजे खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन तुका उलोवन हें करूनच प्रश्न सुटूं शकता अशें म्हाका दिसता. तांणी पत्रकार परिशद घेवन सांगलें आंदोलन करता म्हणून. आजून म्हणसर आतां म्हणसर तुमी तांकां सांगूं ना बाबा करनाका, सोल्युशन येतलें बी म्हणून. आमी उलयल्या, आमी तेंचे कडेन उलयत आसात, कळ्ळें न्ही तुका. म्हाका अशें दिसता न्ही हेजे कडेन आमी अशा पद्दतीन पळोवपाक जायना की दोन प्लॅटफॉर्माचेर आसात म्हणून, कळ्ळें न्ही. गोंय आमचें इतलें ल्हान आसा की अशें ना की बाबा एक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी दुसरो त्या प्लॅटफॉर्माचेर आसा, अशें ना. दोगूय खरें म्हणजे एकमेका कडेन उलयतात, सांगतात, आमचें उलोवप जाता. व्यू पॉयंट जो आसा शेवटी निर्णय करप पॉलिसी म्हणून कितें निर्णय करप म्हज्या हातीन ना न्ही. सरकाराची एक सिस्टीम आसा ज्या सिस्टमीच्या माध्यमांतल्यानूच हे सगळे निर्णय जातात. सो त्याच पद्दतीन हे निर्णय जातले. सो निश्चितपणान कितें तरी वाटात वतली येतली. आंदोलनाची गरज ना म्हणटा तुमी? आंदोलन हें एक त्यांनी घेतिल्लो एक तांकां दिसता की हो घेतलो जाल्यार कदाचित सरकाराचेर तेचो एक प्रेशर येतलो आनी निर्णय जावपाक शकता. पूण म्हाका दिसता तातूंतल्यानूच निर्णय जातलो असो ना. करचें काय करचें न्ही तांणी आंदोलन? न्ही कशें आसा की आंदोलनांतल्यान प्रश्न सुटनात न्ही. शेवटी निर्णय खंय जावपाक जाय, निर्णय सरकारी पातळीचेर जावपाक जाय. सरकारान जागे करपाक करता. एक्झॅक्टली कोण तरी तशें दिसता तांकां. पूण तें करप योग्य काय अयोग्य हो ताणें निर्णय करपाक जाय. शेवटी इतले वर्सां 5 वर्सां 6 वर्सां जे कितें सरकारान मदत करीत आयिल्लो आसा ती त्याच भावनेंतल्यान आसा न्ही हो प्रश्न सुटावो जावचो, तातूंतल्यान तांकां आदार जावचो म्हणून. सो तातूंतल्यान म्हाका दिसता की निश्चितपणान हो प्रश्न सुट्टलो. सो आमी कितें म्हणटात, तुमी म्हणटा आंदोलन करनाका, करूनाका प्रश्न सुट्टलो. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे हांगा एक एलिगेशन जाता वीच इज नॉट सपोर्टेड ऑफकोर्स, पूण एक वायल्ड एलिगेशन जाता की ती जागा कोणा तरी इंडस्ट्रीज दिवपाची आसा म्हणून तुमी संजीवनीक, तुमी इन द सेन्स सरकार संजीवनीक काबार करपाक सोदता. ती जागा वॅकेट करतले आनी इंडस्ट्रियल झोन आसा, इतली व्हडली जागा आसा, इफ आय एम नॉट 18 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा. हातूंत कितले तथ्य आसा? नको हांव म्हाका प्रत्यक्षान हें कांयच खबर ना. केन्ना केन्ना पेपरान बातमी येता, कोण तरी उलयता, पूण आज पर्यंत तरी तशें घडलां थंय कांयच घडूना न्ही तशें. आयज फॅक्टरीचो जे ओल्ड फॅक्टरी आसा तेजो सेटअप थंयच आसा, तसोच आसा. RTOचें एक ऑफीस थंय चलता, कळ्ळें न्ही तुका. सो थंय दत्त मंदीर आसा तें थंय आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की एकूण जर थंयची परिस्थिती जर पळयत जाल्यार आयज कांय अशी परिस्थिती ना की बाबा ते काडून खंयच्या इंडस्ट्रीक दिलां किंवा चलोवपा खातीर कोणाक पेट्रोल पंपूय आसा तातूंत. पेट्रोल पंप शुगर फॅक्टरीचोच आसा न्ही तो, तीच रन करता न्ही शुगर फॅक्टरीज तो. ते दिले जाल्यार ताका पेट्रोल पंपूय मेळटलो कोणाक PPP? न्ही अजून तरी कांयच जावकूच ना न्ही. मागीर तूं जें म्हणटा इंडस्ट्रियल झोन डिक्लेअर करतले किंवा फुडें वतले अशें कांयच जावना न्ही अजून पर्यंत. म्हाका तरी म्हायती ना. पॉसिबिलिटी ना? नाही म्हाका तरी म्हायतीच ना न्ही त्या गजालीचेर. सो हांव तेच्या हायपोथेटिकल क्वेश्चनाचेर हांव आन्सर दिवपाक शकना. रूल आउट करता की अशें काय जावचें ना म्हणून? न्ही हांव तुका जो हायपोथेटिकल प्रश्न आसा, जो प्रश्नूच बेजिकली खबर ना, तेजेर हांव तुका कशें उत्तर दितलो? ओके बरें.
पॉलिटिक्सा विशीं राजकारणा विशीं सध्या लोकसभेची निवडणूक आतां लागीं पावल्या. तुमी तयारी केली, सगळे कडेन चालू आसा, भाजप सगळ्यान पयलीं आसता तयारीन. तुमी उमेदवारीक दावेदारी केल्या? हो प्रश्न राजकारणान आशिल्ल्या म्हाका दिसता प्रत्येकाक ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटा. हांव भारतीय जनता पार्टीचे आमी कार्यकर्ते आनी कार्यकर्ते म्हणून आमी काम करतात. सो काम करता आसतना पक्षाची जबाबदारी त्या टायमार दिता ती जबाबदारी आमी फुडें व्हरत आसतात. आयज पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणूनय काम करता. म्हणटकच आयज इलेक्शन जेन्ना लोकसभेचें आसा, स्वाभावीकपणान भारतीय जनता पार्टी तिसरे फावट परत एकदा नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकयल आपलो सरकार बनोवपाक सोदता आनी तो जातलो. सो तेजे खातीरची जी तयारी करप जाय त्या तयारी आतां भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमची चालू आसा. सो आतां दावेदारी करपाचो तें सांगपाचो बीन असो कांयच प्रश्न ना. तुमी पूण इंट्रस्टेड आसा? न्ही, हो प्रश्न तुजो स्पेसिफीक आसा, पूण तेजें उत्तर जें आसा पळय न्ही तें उत्तर हेंच आसा की आमी जेन्ना काम करता पळय पार्टीचें, त्या पार्टी जी जबाबदारी दिता पळय ती जबाबदारीच्या त्याच हेतूंतल्यान आमी काम करीत आसता की जातूंतल्यान पार्टीचे प्रोग्राम्स, पार्टीच्यो पॉलिसीज ह्यो सामान्य लोकां पर्यंत पावच्यो, तेजे लोकां पर्यंत त्यो मेळच्यो. आनी तातूंत म्हणजे आतां तुका सांगता विश्वकर्मा येवजण आसा ती आतां सगळ्या पर्यंत गोंयांत पावची, तेजें एनरोलमेंट चालू आसा, तें आमी करतात. पार्टीच्या बाकी आयज विकसीत भारत यात्रा गोंयभरा भितर सगळ्या कडेनी भोंवता, ती तेजे बेनिफिट्स तेज्या माध्यमांतल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे बेनिफिट्स आसात त्या लोकांक मेळचे. सो तेजे खातीर आमी प्रयत्न करतात. सो अशा पद्दतीन आमचें काम जें आसा तें निश्चितपणान चालू आसा. हो स्पेसिफीक तुमकां प्रश्न आशिल्लो, नरेंद्र सावयकरांक प्रश्न आशिल्लो. कित्याक तुमी आन्सर दितना एज अ BJP जनरल सेक्रेटरी आन्सर दिलें. आय एम आस्किंग यू की तुमकां जर दिली टिकेट जाल्यार इंट्रस्ट आसतलो कॉन्टेस्ट करपाक? 2009 न्ही म्हाका तुका खबर आशिल्लें नरेंद्र सावयकर इलेक्शन लडयतलो काय म्हणून? ना न्ही. 2009 हांवें केन्ना मागपाकूय वचूं ना. पार्टीक दिसलें की काम करता, पार्टीन तेजो विचार केलो आनी पार्टीन एक तो म्हाका सांगलें की तूं इलेक्शन लडय. सो आमी जेन्ना काम करता पळय न्ही, सो हें लडयता आसतना पार्टीन दिल्ली जबाबदारी म्हणून पळयता. सो दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. इट्स नॉट दॅट की बाबा आपल्याक दिसता आनी आपणें तें मागप आनी तेच्या आदाराचेर मेळप अशा पद्दतीन न्ही. जाल्यार तो एक इलेक्शन लडयल्या उपरांत तूं जिखून आयल्या उपरांत सुद्दां तुका त्याच जबाबदारीन तें काम करचें पडटा. सो ती जबाबदारी आसा. सो पार्टी जसो विचार करता त्या प्रमाण आमी काम करता. राजकीय समीकरणां पळयत जाल्यार सद्या तुमच्या फावरार दिसची पडटा. नंबर वायज गेलो जाल्यार दक्षिणेत फाटल्या फावटी ती नाशिल्ली. सो आतां जेका उमेदवारी दितली ताका जिखपा खातीर इजी जातलें अशें दिसता तुमकां? दक्षिण गोंया भितर भारतीय जनता पार्टी हेचे पयलीं 1999 एकदां पयलीं जिखली जेन्ना रमाकांत आंगले जालो निवडून आयलो आनी तेजे उपरांत 2014 जालें जेन्ना हांव आशिल्लो खासदार म्हणून. सो आमी जर विचार करीत दक्षिण गोंयचो म्हणून सुद्दां जाल्यार दक्षिण गोवा हो भारतीय जनता पार्टीच्या नदरेंतल्यान जिखपा सारकोच मतदारसंघ आसा. आयची राजकीय समीकरणां आसातूच, पूण त्याच बरोबर एकूण थंयचें स्ट्रक्चर जर पळयत, तेंच्या कामाची हें जर राजकीय परिस्थिती जर पळयत, ह्या सगळ्याचो जर अभ्यास करत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही दक्षिण गोंया भितर निश्चितपणान जिखपाक शकता. हेजे पयलींय घडलां. सो म्हाका विश्वास आसा की ह्या फावटी सुद्दां 2024च्या इलेक्शना भितर भारतीय जनता पार्टी आनी स्वाभावीकपणान आयज दिसता न्ही की आमदार भारतीय जनता पार्टीचे इतले निवडून आयिल्ले आसात, तांकां इंडिपेंडंट इतले सपोर्ट करतात, बाकीच्या पार्टींचे ताका सपोर्ट करतात. सो गणीत जर पळयत जाल्यार 20 आमदारां पैकी 13 आमदार 14 आमदार आयज भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसात. जाल्यार निश्चितपणान भारतीय जनता पार्टी जिखतली हें दिसप स्वाभावीक आसा कोणाकूय. सो हें एक जालें. पूण त्याच बरोबर सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीच्या कामाची पद्दत आनी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें काम, जावं नरेंद्र मोदीचो सरकार आसत जावं डॉ. प्रमोद सावंताचो सरकार आसा, सामान्य मनशा पर्यंत जें काम केलां पळय न्ही तेच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टी जिखतली. ओके, लोकसभा निवडणुके विशीं परत तुमकां येतली मुलाखत घेवपा खातीर जशें लागीं पावतले तेन्ना सद्या संजीवनीचेर आशिल्ले. सो देव बरें करूं सर हें सांगिल्लें म्हणून. सो बिफोर वी वायंड अप द इंटरव्यू, शेतकरी जे आमकां पळयता आनी आमी तांचे खातीर जो हो आवाज सुरू केला, इथेनॉलचो प्लांट येतलो. सो ही भिवपाची गरज ना म्हणजे स्लोगन चलता आनी हालीं आमी भाजपान पळयलां कितेंय जाल्यार भिवपाची गरज ना स्लोगन चल्लां खंयचे जिखून आयले जाल्यार. सो ह्या शेतकऱ्यांकूय तुमी तेच स्लोगन दिता की भिवपाची गरज ना? बरोबर आसा. कारण कित्याक सांगता तुका, कारण कशें आसा की खंयची इकॉनॉमी जी आसता, एग्रीकल्चर इकॉनॉमी जी आसता पळय न्ही, ती एग्रीकल्चर इकॉनॉमी ही एखाद्या म्हणजे आतां शेतकरी जेन्ना उत्पन्न घेता पळय त्या उत्पन्नाक जेन्ना ताका विश्वास जाता की हें उत्पन्न केल्या उपरांत आपल्याक मार्केट मेळटलें, ताका एक मोबिलिटी आपल्याक मेळटली फुडली. सो ह्याच्या आदाराचेरूच तो उत्पन्न करता.
सो आयच्या घडयेक शेतकऱ्यांची संख्या सादारणपणान गोंयान ऊस उत्पादन करपी शेतकऱ्यांची संख्या 600-700 पर्यंत आयल्या कळ्ळें जी एका टायमार 2000, 200, 300 पर्यंत आशिल्ली. सो ही कमी जाल्ली आसा. पूण जेन्ना ताका हो विश्वास जातलो की बाबा हें परत एकदां हांगासर हो सेटअप उबो रावता म्हणून, तेन्ना तोय परत आपल्या शेता कडेन वतलो, तोय शेतकऱ्यांक तोय आपलें उत्पादन वाडयतलो. सो निश्चितपणान प्रामाणीकपणान हो म्हजें स्वताचें तरी हें आसा की ही उबी रावपा खातीरचे जे प्रयत्न आमचे फॅसिलिटेशन कमिटी म्हणून हांव स्वता आसतलें, बाकी आमचे मेंबर्स आसतले आनी त्याच बरोबर सरकार सुद्दां आसत, हेंचे सगळ्यांचे प्रामाणीकपणान प्रयत्न आसात. आनी आंदोलन करपाची गरज ना. आंदोलनांतल्यान सगळे प्रश्न सुट्टा अशें ना या. म्हणजे सरकारान जेन्ना ही स्कीम डिक्लेअर केली की तुमकां 5 वर्सां आमी सपोर्ट करता, ह्या आंदोलनाच्या माध्यमांतल्यान जाली अशें ना न्ही. शेवटी ती उलोवणी करून चर्चा करूनच हातूंतल्यान हें अशा पद्दतीन हें जाल्लें आसा. सो निश्चितपणान हातूंतल्यान वाट येतली हें म्हाका दिसता. ओके, देव बरें करूं सर, तुमी वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले नरेन सावयकर आनी आमी तांकां मेळपा येयल्ले संजीवनी विशीं उलोवपा खातीर. सो सद्या तरी म्हणटा तेगे भिवपाची गरज ना. एथेनॉलचो प्लांट येतलो. सद्या फर्स्ट एटेम्प्ट फेल जालो तरी सेकंड एटेम्प्ट रिवायव करून तो सुरू जातलो आनी खंयच्याच परिस्थितीन संजीवनी फॅक्टरी, तो साखर कारखानो आसूं किंवा मागीर ताका नांव चेंज करचें पडलें न्ही, संजीवनी एथेनॉल प्रोडक्शन लिमिटेड. ना तें आतां कशें आसा तें नांव बदलप ना बदलप संजीवनी बेजिकली संजीवनी सहकारी साखर कारखाना मर्यादीत हो एक कोऑपरेटीव सोसायटी आसा. सो ते कोऑपरेटीव सोसायटी आशिल्ल्या कारणान तेचें नांव बदलप तेन्ना एक गजाल वेगळी, पूण तो आसा कारण देशभरांत सगळ्याच कळांनी ज्या कळांनी साखर कारखाने आसात थंय इथेनॉलाचे सुद्धा प्लांट जे सुरू जाले ते नांव बदलपाक जाय अशें कांय ना. पूण ते एलायड सुरू जातात. मेन प्रोजेक्ट चालू आसतात, प्रोजेक्ट चालू आसतात आनी तो एलायड आसा. हो मेन प्रोजेक्ट बंद जावन एलायड बिकम्स मेन प्रोजेक्ट. नॉट नेसेसरिली आसा ते. सपोज आसा तो जर सोसायटी आसा, संस्था आसा, त्यांनी ठरयलें की बाबा हें करप म्हणून त्यांनी घेतिल्लो निर्णय काडून त्यांनी निर्णय घेतिल्लो. कितें आसत नांवाचेर काय व्हडलें काय नाही. ओके, देव बरें करूं सर. तुम्ही पळयतात हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.gonews.com. कीप वॉचिंग अस.